वाळपयच्या सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानात दोन म्हादनां भितर वाद चालू असतानाच तिसऱ्यान आपले हात धुवन घेतल्यात। दोगांच्या झगड्यान तिसऱ्याक फायदो असो प्रकार हो वाळपयच्या सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानात घडला। गावकर समाज, गाव समाज, माजिक समाज, हळी समाज, राणे समाज आणि राणे समाजाचे पाच। आता हेतूतले समाज म्हणजे जे सध्या वाद जो निर्माण झाला पळय त्या हेतून खंयच्या समाजाक तेंच्यांनी बायफर्केट केला, भायर दवरला? गावकर समाजाक भायर दवरला। सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानाच्या मुखेलीपणाच्या माना वयल्यान दोन गटां मदीं वाद चालू आसा। देवस्थानाच्या पुजेचो मान कोणाक असो प्रश्न आसा। हे प्रकरण वाळपयच्या मामलेदारा कडेन चर्चेक आसा। हो वाद चालू असतानाच म्हादनांक कळय नासतना देवस्थानाची नवीन वेंचून आयिल्ल्या समिती तांच्या अध्यक्षान पुजा करून शुद्धीकरण केलें। नवे समितीन कोणाक कळय नासतना हो निर्णय घेतला म्हूण देवस्थानाचे म्हादन चाळवल्यात। तांणी पुलिशेन कागाळ केल्या। तशेंच देवस्थानान चलिल्लो हो वाद मिटोवपा खातीर गांवकार समाजाच्या प्रतिनिधींनी सगळ्यांक एकठांय आफोवन मिटोवपाची मागणी केल्या। ह्या वर्सा जे आमचे इलेक्शन जालें तेतूर आमी पॅनल उबे करूंक ना। ते आमचे कडेन 186 म्हादं हाडले आनी तेंच्या कडेन 300च्या वयर जावना। आमी तेंच्या पॅनलाकच आमी विरोध करूं ना म्हणून अनअपोज कमिटी आयली म्हणून तेंच्यांनी तसो पत्रकार घातले। पूण वर्स पद्दती म्हणून शिगमो जावचो ना आमकां खबर हाडली तरी तेंच्यांनी आमकां न कळटना शिगम्याची तयारी केली। 2 दीस रातचे आमकां कोणाक न कळटना देवस्थान खणलें, भितूतलें तें लीप केलें आनी ब्राह्मण जेन्ना घातलो 18 तारखे दीस ब्राह्मण घालून यज्ञ घातलो तेन्ना पुरयत आमकां त्या वाटेन वयताना दिसलो म्हणून आमी पुरयता फोन केलो कितें जालां देवळांत, तर तेंच्यांनी म्हाका यज्ञ घालून शुद्धीकरण केलां। आमी म्हणलें कोण बाटलेलो यजमानपणाक, तर माजीक एक तर गांवच तरी बसोंक जाय आनी आमी तरी बसोंक आमकां कोणाकच इन्फॉर्म नासतना केलें आनी ते सगळी होळयेची बी तयारी केली। मागीर आमी कंप्लेंट केली मॅडमी कडेन। मॅडमीन सोमतीच पुलिशेक इन्फॉर्म केलें आनी देवस्थानाकडे फोर्स दवरलो आनी परत ताका एक ऑर्डर अशी काडली की आपली फुडली ऑर्डर मेळा पर्यंत देवस्थानाचे लोक न्ही कांयच डायटीज करतले म्हणून तेंच्यांनी सांगलें। पूण जे आमचे भितर वाद कितें आहा की एक गांवस्थान किंवा गांवकारान पुजा करप हेच्या खातीर वाद चल्ला। आमी गाफील कित्याक रावले की आतां गांवस्थान तरी पुजा करपाक दितलो म्हाजी, जाल्यार तेकाय ना, तेका सायडीक काडलो स्वताच तो पुजेक बसलो। म्हणजे ह्या केन्ना प्रॉब्लेम मिटपाचो ना तेका माचकाक मिटोवपाचो। तेन्ना स्थापनाय 2012 सालांत तशीच बंद उठयली त्यांनी। अजून पाशाणाचो सांकवाळे रेडी केल्ल्या 3.5 लाख रुपया ताका एडवान्स दिल्ल्या। भटाक कवळ्याच्या 3 लाख रुपया एडवान्स दिल्ल्या, पूण आज ती स्थापना अजून काडना। काल आमी मॅडमीक तेच सांगलें परत 5-5 जाणांचे प्रतिनिधी घे प्रति समाजान, त्याच बरोबर 70चे 5 जाण म्हटले प्रतिनिधी घे गांवांतले। तेतूर करून आतां तो झेडपी आमचो आहा पटो गांवकार, तेच्या अंडरचे 7 व्हडे जातात, त्या 7 गांवाचे गांवन घेवन तूं बैठक घे हांगासर आनी तेतूरसून हो प्रॉब्लेम म्हटल्यार जेन्ना स्थापना जातली तेन्नाच तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। जो पर्यंत त्या देवस्थानाची स्थापना जायना ते पर्यंत ह्या आजोबा देवस्थानचे मॅटर सेटल जावचें ना। कित्याक आमकांच खबर ना पूण अंदाजे 450 ते 500 वर्सां जाल्यात ते स्थापनेक। कोणी देवूळ बांदलेलें तें तेच्या नंतर स्थापना ना, फक्त थंयसर कोंबे खावप आनी ब्राह्मण बनी जाय, त्या शिवाय यज्ञ असो ना। गांवनग्यांनी दिल्ल्या हेच्या प्रमाणे जी आमी हें घातलेली नवचंडी स्थापना करूं जाय म्हणून तितलीच ती एक येत नाल्यार आनी यज्ञ काय ना। पूण आमचें मत अशें आहा गांवकर समाजाची, ते स्थापना करची आनी तेजेर तोडगो काडचो। जो पर्यंत ते माजीक समाज स्थापनेक तयार जायना तो पर्यंत त्या देवस्थानांत आमी इनवॉल्व जावचे ना। आनी आतां तें जावचें ना, कित्याक आतां मास्कान जर थंय पुण्यवचन केल्लें आहा जाल्यार ती शेतचंडी घालून त्या देवस्थानाचें शुद्धीकरण जावंक जाय, तेन्नाच आमी भितर एंटर जातले। जानेवारी म्हयन्यान वेंचून आयिल्ल्या देवस्थान समितीच्या अध्यक्षान आमच्या दोगांच्या मदीं झगडी लावपा खातीर हो प्रकार केला। आमी विरोध कित्याक करूंक ना, कमिटी येतली आनी कितें तरी बरे भशेन देवस्थान ओपन जातलें आनी सगळ्या भक्तांक त्या देवाक पांयां पडोंक गावतले, इतलीच आमची अपेक्षा आसली। पूण अशें वायट जे कृत्य करतले म्हणून आमी चिंतूकूच नासले, म्हणून आमी विरोध करूंक नासलो ते कमिटी, बिनविरोध केल्ली आमी ती। तर त्या गांवसाक दिल्ली आमचें कांय ऑब्जेक्शन नासलें, पूण ताका तें मिटोवपाचें ना, आमच्या दोगांय भितर झगडी लावपाची। आतां मॅडमी कडेन परत आमी गेले, मॅडमीन सांगल्या प्रत्येक समाजाच्या 5-5 जाणांक घेवन आमकां बसतलो, ती तारीख तुमकां सेटल करता आनी त्या प्रमाणे नोटीस धाडटा। ते आतां नोटीस धाडले काय परत तुमकां आमी इन्फॉर्म करता। आणि पोलीस स्टेशनान तुमी आतां येयले, तुमकां कितें एश्युरन्स मेळ्ळा हांगासून? पुलिसाक कंप्लेंट आमी दिल्ली की सिंहासन खणलें रातोरात आनी ते उडयलां म्हणून। पुलीस इन्स्पेक्टरान पयरच आमकां सांगलें ते मॅटर पडटा मॅडम जर आपणाक सांगता इन्वेस्टिगेशन कर जाल्यार आपूण करतलो म्हणून, किंवा तुमकां सिव्हिलांत वचूंक जाय जाल्यार आपूण तशी ऑर्डर दिता, तेणी आमकां दिल्ली आहा। पूण सिव्हिलांत आमी पयलीं वयचे ना, मॅडम कितें एक्शन घेता ती पळयतले आनी तेच्या नंतर फुडली आमी कारवाई करताली।
आता ते देवस्थानाची सध्या कितें कार्य चालू आसा आता पूजा कितें चालू आसा काय ना काल 18 तारखेक केली तेंच्यानी गांवचो आमचो पुरोहित भाई अभय किंजवडेकर ते काडून यज्ञ घातल्यानी आणि ते शुद्धीकरण केलें पूण तेतूर त्यो स्वता बसलो यजमानपणाक माझी एक्चुअल फोन असताना चालू केले ऑर्डर नसताना चालू केले बरें आतां जी 10 तारखेक जे इलेक्शन जालें 10 जानेवारी जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक जी कमिटी निवडून येयली ती कमिटी सध्या कितें करता तेणीच हे केलें तेच कमिटीने हे केलें एक्चुअली ते मामलेदारा कडेन मागीर आमी एप्लिकेशन दिल्या नंतर मॅडमीन सांगलें तुमी बसा आपूण तांकां आपोवन हाडटा म्हणून तसो ताका प्रभाकर माचकाक प्रेजिडेंट जो आहा ताका आपयलो ताका विचारलें तेणें तूं जनरल बॉडी घेतली हें फुडें कितें करता आसतना तूं न्यू इलेक्टेड जावन जनरल बॉडी घेवन फुडें कितें करतलो तें तांकां सांगलें म्हाजो तेन्ना आमी रिपेरींग करपा खातीर उगडलें रिपेरींग जाल्यार भटाक कितें हाडलो तो रिपेरींगाक येवपा जाय गवंडो मेस बट न्हय सरळ विचारलें तिका पूण ते घबरा आमकां म्हटलें हांगासर वाद करपाचो ना मॅडम तूं आमकां सगल्यांक आपयतलें तेन्ना आमी स्टेटमेंट दिता म्हणून तुका सजेशन सांगलां तिका की जो पर्यंत भायले तिरायत म्हणून गांवून घे बसना तो पर्यंत सेटलमेंट जावचें ना